पुराय देशांतले हिंदूक एकठांय हाडपा खातीर सगळ्यो हिंदू संघटना एकमतान मोहीम चलयतल्यो अशी माहिती राष्ट्रीय हिंदू जनजागृती समितीचो मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळेन दिली। तो मिडिया कडेन उलयतालो। फाटले 5 दीस रामनाथी चलिल्ले अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनान हो थाराव घेतला। देशभरांतल्यो 50 संघटना आनी सुमार 225 धर्मीक फुडारी हिंदू राष्ट्र स्थापणुके विशीं घेतिल्ल्या अधिवेशनात वांटेकार जाल्ले। Because of singularization of Sri Lanka Buddha government policy, more than 3 lakh Hindus are genocide there. 4,000 Hindu temples are demolished. All our Hindu symbols are converted to Buddha by Singla government. This अधिवेशन give our all support to the Tamil Hindus. बिना कोई भी कानून जैसे सांप्रदायिक हिंसा कानून, महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, इस प्रकार का कानून देश में पारित नहीं होना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश में हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार चलता रहता है। बांग्लादेश निर्माण के बाद 2 बार बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। एक बार 1992 में 6 दिसंबर बाबरी ढांचा ढहाने का बाद बांग्लादेश में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। इसमें हजारों महिलाओं पर मास रेप हुआ, हजारों महिलाओं पर बुर्खे डालकर उनको हमसे छीन लिया गया। गोवा राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमॅन रामचंद्र मुळे आणि बँकेच्या हेर अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर रितीन वन टाइम सेटलमेंट येवजण चालीक लावन बँकेक 18 कोटी 80 लाखांचे लुकसाण केलां अशी कागाळ पणजे पुलिशेंत केल्या। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो आणि भारतीय दंड संहिते खाला मुळे आणि अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी करमळेचे प्रदीप शिरोडकारान कागाळीत केल्या। गोय राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण बरेच तापपाक लागला। नाबार्डाचो अहवाल आयल्या उपरांत सरकारान चेअरमॅन रामचंद्र मुळेक राजीनामो दिवपाक सांगिल्लो। हो बोवाळ चालू असतानाच कांय संचालकांनी अविश्वास थारावाची नोटीस दिली। आता प्रदीप शिरोडकारान पुलीस कागाळ केल्या ती अशी: OTS येवजणेक लागून बँकेक 18.80 कोटींचे लुकसाण। प्रदीप शिरोडकाराची पणजे पुलिशेंत कागाळ। चेअरमॅन रामचंद्र मुळे आनी हेरां आड कारवाय करपाची मागणी। नाबार्डाची येवजण सहकारी बँकांक नाशिल्ली। चुकीचो अर्थ लावन बँकेक केलें लुकसाण। नाबार्डाचे म्हणणे आनी सुचोवण्यो बँकेन आयकूंक नात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। सांतिनेच्या TB हॉस्पिटलाचो सेक्युरिटी गार्ड सादूर आशिल्ल्यान रफीक बेग ह्या दुबावीत आरोपीचो पळून वचपाचो यत्न फसलो। एका खून प्रकरणांतलो आरोपी रफीक बेगाक बिरेस्तारा TB हॉस्पिटलांत मेडिकल चेकअपाक व्हेल्लो। पुलिसाची नजर चुकोवन तो धांवलो तेन्ना सेक्युरिटी गार्ड आनी पुलिसांनी ताचे फाटल्यान धांवन ताका धरलो। नहीं पड़ा, वो अंदर से वार्ड में लिया था लगता है। वो वार्ड से भाग के आया तो उसके पीछे हम भी भागा और पुलिस लोग का हम भी साथ दिया। बाद में पकड़ के लेके आया। इतना ही हमने देखा। उन लोग को हेल्प करने के लिए इधर गेट से आया ना, गेट पे ही था मैं। पुलिस कितना टाइम के बाहर उसके पीछे भागा? लगभग इतना 1 किलोमीटर जितना गया वो पकड़ लिया उसने। मडगांवच्या गांधी मार्केटांतली अतिक्रमणां काडपाक गेल्ली मडगांवची उपनगराध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोक आदलो पंचायत मंत्री बाबू आसगांवकाराच्या मुखेलपणा खाला पसरकारांनी घेराव घालो। अतिक्रमणां काडपाची आसल्यार सगळ्यांचीच काडची अशें बाबू म्हणटा। प्रतिमा म्हणटा अतिक्रमणा आड पालिकेची कारवाय चालूच उरतली। काय करता तुका सांगलाय सगळे मार्केट कर आणि एकच मार्केट तुम्ही टार्गेट करून आम्ही उभी राहू पाला। आता स्टार्ट केला तर सगळ्यांना हां मग तू येऊन तर या काढते गाडी किती म्हणतो एन्क्रोच करतो तू ताका एन्क्रोचमेंट किती चालते तुला दुसरे अनेक आम्ही सांगला कोर्टान जे गाडे काढल्या ते रस्त्यावरले गाडे थंय तुम्ही क्लियर करा। जे रस्त्यावरले गाडे काढलेले त्या जाग्यावर दुसऱ्यानी दुकान घातलेली आहे कित्या करणार तुम्ही बरे सर्च नंतर रस्त्यार सगळे वेंडर्स बसतात, लोकांक वचपाक येवपाक मेळना, थंय मार्केट इंस्पेक्टर कित्याक लक्ष घालना। सर्च नंतर सगळे अख्खे मार्केट रस्त्यार वयता, आमचो धंदो हांगा पेड्यार जाता। उठून सुटून हांगा गांधी मार्केटान बोट दाखोवप। रस्त्यार सगळे प्लास्टिक घेवन आसात ते दादले, रस्त्यार साडयो बिडयो लायल्या वयल्यान, लोकांक वचपाक खरें सायड ना। कित्याक गांधी मार्केटात आमचे बरो लोक येवपाक लसता आयज
कारण दिस इज द रिजन मार्केट इज सो गुड सो आय कम फॉर अ ड्रायव्ह इम्प्रुवमेंट करपाक आयिल्ले म्हणून खंयच्या तरी लिडराक धरून ह्या 7-8 लोकांनी बोर्ड केलो पण सगळ्यांक उकसायले आनी आमचेर आयले ही बाबडी आपली शेतां करून ही रोयतात ही पीक काडटात भाजयो टोशू असले सामान ही रोयतात आनी ही 5-10 रुपया जोडपाक पूण बसता पूण तांचेर एक्शन घेतली जाता हे म्हाका हांव पळोवन घेतलें मार्केट इन्स्पेक्टराक देखून हांव सांगतलें आनी वर्कर्सांक देखून दॅट दीस पीपल लोकल गोवन्स शूड नॉट बी हॅरेस्ड. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.